तबला शिकता तो तबला काय कर मरे हाय तुमकां सगळ्यांक आकाश शिंगणाणो काडूंक पळयता सनसेट जालो मस्त सुद्दां भाजी बीन जाल्ली आसा आमच्या मळ्यान सो गायज आमी मळ्यान पावली आणि हो पळय आडो सो गायज मळ्यान पळयात सनसेट जालो आनी लोक वयर सरता म्हणजे घरा वचपाक आनी आमी मळ्यान येवपाक वा कितली हुशार आमी अरे आकाश हाय हाय करता कर माझा हाय गे काकी मम्मी हाडू भाजी सगळ्यात बरी बेगीन येयली आमी सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बी बरी आसा सो हांव आनी आकाश येयला मळ्यान कारण म्हाका थोडी भाजी बी जाय आसली म्हणजे मुळ्याची भाजी आनी चवळेची भाजी आनी ऑलमोस्ट सुद्दां भाजी बीन जाल्ली आसा आमच्या मळ्यान आनी त्याच बरोबर शेंगदाणो बीन थोडो लोकांचो जाल्ला ओवरऑल भरपूरशे तरेन शेंगदाणो बरो जाल्लो आहा आनी सनसेट सामको दिसता आनी लोक नाही घरा वयता आनी आमी मळ्यान येयले आतां लोकांचो टायम जालो जी नडपाक येता पळय तेंचो टायम जालो ती आतां घरा वयता आनी आमी आतां मळ्यान देंवल्या सकयल कितली हुशार ना आमी आनी हो पळय सनसेट काय बरो आहा सनसेट सामको आनी मम्मी बीन ना एका पत्ता गा भरपूर लांब आसा आनी हो पळय आकाश हाय कर मरे हाय आनी लेट येयली कारण आकाशाक क्लास बी आसता न्हय तेका सो तेका लागून आमकां भरपूर लेट जालो येता म्हणसर आनी तबला क्लासीक वयता तो तबला क्लासीक तबला शिकता तो तबला आमच्या खड्ड्यात तबले वाजोवंक आहा रे आनी हो पळयात गायज लोकांचो जाल्लो हिरवळ दिसता सगळ्याक येता पळयात मध्ये जावकाच ना आनी त्या सायडीन कोणाचो जावकूच ना सगळ्याक हिरवेगार आसा शेंगदाणो चवळी मूग हळसाणे आनी रे मूग चवळी हळसाणे तांबडी भाजी मुळो भाजी अशे भरपूरशे मळ्यान आमचे सनफ्लावर कोण घाली ना आम्ही घातले तुमी घातले शेंगदाणो काडून आपय मरे सगळे सो गायज तुमकां सगळ्यांक आकाश शेंगदाणो काडूंक पळयता मागीर शेंगदाणो उकडूकूय दितलो आकाश तुमकां सो आकाशाक गेलो शेंगदाणो काडूंक सगळीं जाणां येता मूग आसा मागीर भरपूरशे कितें कितें घातला आमकांय थोडें खबर ना सासवां सो आमच्या मळ्यान मूग चवळी हळसाणो मागीर मुळ्याची भाजी तांबडी भाजी सासवां आनी अशें भरपूरशे कितें कितें घालतात लोक आनी उत्पन्न घेतात सनसेट बरो आहा न्हू आकाश फोटो कितके मारले सगळेच आमी येत आसता मळ्यान मदीं मदीं आमची फावड आसता कारण मम्मी बीन येता ना आनी त्या दिसूय येयल्ली आमी बट आमकां ब्लॉग करूंक मेळोंक ना त्या दिसा एक्चुली आकाशागेर येयल्ली आमी आकाशागेर नडप चालू आसलें सो त्या दीस ब्लॉग मात करूंक ना आनी सनसेट काय बरो दिसता ह्या टायमार न्हय मळ्यान येवपाचें भरपूर मज्जा येता आनी त्याच बरोबर म्हाजी बी पासय जाता म्हाका मळ्यान येवपाक आवडटा पण म्हाका चान्स गावना मळ्यान येवंक कारण भरपूरशे सांजच्या टायमार कामां आसता तेका लागून उजो घाल मागीर सगळ्याक सारन मार फुडसून फाटसून तेका लागून म्हाका येवपाक मेळना मम्मी आसल्या घरा ओके आसा बट मम्मी शेतान आसता सो बाकीची सगळीं कामां म्हाकाच करूंक जाय न्हू तेका लागून
चल आकाश फटाफट आणि मम्मीक सोद. आणि गाईज तुम्ही मोस्टली व्हिडिओन बीन ऐकलं आसतले. सो माझ्या मम्मीकय आकाश मम्मीत म्हणटा, मम्मा म्हणटा तो मम्मा रे. आपल्या मम्मीक तो मम्मी म्हणटा आणि माझ्या मम्मीक तो मम्मा म्हणटा. चल वेगीना. सो आमकां सोदूंक जाय खंय आसा ती पळोवया. सो गायज आमी ऑलमोस्ट पावत येयली मम्मी कडेन बी. आणि मम्मी पळोवया कसली भाजी काडटा ती. चवळी बी. वा असलो भाव मेळपाचो सगळे. तिथे बोडगी नाही गेला. तिथे बोडगी नाही गेला. काय खबर. सो गायज ऑलमोस्ट आमी पावत येयली. आता मम्मीक बीन सोदता आणि पळोवया भाजी कसली काडटा ती मम्मी. मुळ्याची काय चवळ्याची. म्हाका खबर ना. हो मम्मी उलो मार नाव घे. सगळे आपण प्लॅन करता गायज मम्मीचे नाव घेवपाक. आणि मम्मी खंय ती आमकां खबर ना. आणि ते थंय आसा एक पूल. त्या पुलाचेर गरयतात लोक. भाजी काडला. सो गायज ती पळयात मम्मी बीन वयता. राम घेता. आणि तेंची नडोन बीन जाले. आता वयतात ती घरा. सो आमी नाही तेंका लागून येयल्ली आणि ती आमकांच सांडून वयतात. आणि आपण शेंगदाणो फुल्लो सद्या. फुला फुल्ली शेंगदाण्याच्या झाडाक. आणि ही चवळी न्हू रे. सो शेंगदाणो थोड्या दिसांनी शेंगदाणो आमचो रेडी जातलो. आमचो म्हणजे सगळ्या लोकांचो रेडी जातलो. आमचें काय शेत ना. म्हणजे आमचें शेत हा पण आमी करिनात. पळय मामे अवतार पळय तेंचो. आणि हो पळय आमचो तांबडी. मम्मीच्या फाटल्यान धांवता. ए तांबडी घे 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 घे. आकाश सो गायज मम्मीन बीन वाट धरली. आणि हांव नकळो ती भाजी काडटली की ना ती आता. कारण बरो टायम जालो म्हणटा ती. सो भाजी काय काडची ना ती. आता डायरेक्ट घरा. ए तांबडी ये. सो गायज फायनली आमी वाटेर आसा घरा वचपाक. कारण भाजी काय काडूंक ना. कारण भरपूर काळोख जालो म्हणटा मम्मी. आणि घरा पावता म्हणसो बरो लेट जातलो. सो मागीर केन्ना तरी काडया खंय भाजी. आणि आयचो ब्लॉग असोच जालो तो पासय म्हणून. सो अशीच येयली आणि अशीच गेली आमी. सो चला आयचो ब्लॉग असोच आसलो. एक टायमपास तुमकां लागूनय आणि आमकां लागूनय. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता मी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता तर लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय. आकाश बाय कर. बाय. नेक्स्ट व्हिडिओन बीन तुमकां दाखयता कशी कितें भाजी काडटात ती आमच्या हांगसर. सो बाय.